कुंकळीचे काँग्रेसीचे आमदार युरी आलेमांव हाका CLP लिडर म्हणून त्याची आयज नेमणूक केल्या. असेंब्ली सेशनाच्या पयलीं जो मायकल लोबन मागीर एक अटेम्प्ट जाल्लो BJPन जॉयन जावपा खातीर ते एक्टिविटीक लागून तेंच्यांनी तेंचो CLP लिडर जो मायकल लोबो आसलो ताका काडून उडयल्लो. तेजे उपरांत तेंच्यांनी नवो CLP लिडर दिवंक नाशिल्लो. आयज तेंच्यांनी डिसिजन घेवन आयज दिल्लीच्यान तांकां कन्फर्मेशन की युरी आलेमांव CLP लिडर आसतलो म्हणून. दुसरी एक गजाल, काँग्रेसीचे आतां 8 जाण आमदार भाजपाक गेल्या उपरांत 3 आमदार उरता, सो तांकां ऑपोजिशन लिडर पद मेळटलें काय ना असो एक प्रश्न आसलो. पण आमी फायंड आउट केलें ते हिसपान गोंयच्या असेंब्लीच्या रुल्सा प्रमाण अमकेच पर्संटेज आमदार बी आसपाक जाय अशें कांय ना. ज्या ऑपोजिशनाच्यो ज्यो पार्टी आहा तितून सगळ्यान चड ज्यांचे आमदार आहा तांकां ऑपोजिशन लिडर हें पद दिवपाक जाता. सो फुडलें प्रोसिजर जाल्या उपरांत युरी आलेमांवाक ऑपोजिशन लिडर म्हणून असेंब्लीनूच स्थान मेळटलें. कळंगूटचो आदलो काँग्रेस फुडारी आग्नेल म्हणटा CLP लिडर म्हण युरी फिट ना. कार्लूस खंय सारको. Ideally, Carlos Alvarez, Advocate Carlos should have been the CLP leader. There are two reasons for it. One, he's a learned person and he's been doing a lot of work for the Congress party in the past. All the cases he's been fighting almost for free. And second is, you have a president of the party who's from the south. So ideally, for a balance of power, there should have been a CLP from the north. But Congress has got 3 criteria to give any position which Yuri fits. One criteria is that you have to be very rich, where you can pay the gandus whoever come from this. Second is that you should not be in the Congress for long. You shouldn't be more than 1 year in the Congress. And the third is you should have contested or worked against the party at some time in the near past. To which Yuri fits the bill perfectly. Bureau Report, Prudent.